अरे गांगडा आणि खाया थोडासा मसाला लावला खाता है हुरियो घातल्यो भात कोणाचे एक हे घेता तुमका बांगडो कसो लागलो तो सांगूंक जाय तेका हा नानू सांग घरा कडेन करता तो आनी हितूर बरो लागलो एन्जॉयमेंट कितें सांगपाचें चल सांग सांग कसो लागता बांगडो बेस्ट घरा कडेन करता असो हा करता घरा कडेन करता असो ना बरें लागता न्हू भायर अशें खावपाक बरें मजा आयली तुका रे मजा येता निलेशन दिलो पण आयज राजीनामा नाही उतात काढ नाका तुरतेन वाट पळयता पळयता म्हणटा वाटे अटळ मारते राजीनामा बरो आला तो तू दुसरी प्लेट घे ना तितूरूच घे तुका बस म्हणा साहिल कशें दर हातीन दर घेवन मागीर घे खाया पयली एक तुका मातसो राव काय म्हणजे संजय बांगडा लावला ते बांगडा थँक यू आता तरी मातशें स्पेस दवर आमचे दाट जाय जाल्यार परत अरे राजा तुका घे राज म्हणतात
सोमतात मागीर दाखया मरे संदी पावंक ना कितें तो खाली मजा मजा केला काढ घरा घरा चालू मी वाला किया रे ते नु रे ते कितें करता तेच कळना म्हाका हे लूट ना म्हणलें माझा संजयचा मागतो दिवाळी जाता आणि पहिलो संडे येता बऱ्यापैकी एन्जॉयमेंट बऱ्यापैकी काय कॉन्फ्लिक्ट नसताना आयज जो हांगासर बांगडा फेस्टिवल आयज चालू आसा तो फाटली 8 वर्सां आमी असोच चालू आसा आमचो स्टार्टींग आमी जशें मळेवाडकरान सांगलां तशें 50 बांगड्यांनी सुरवात केल्लो आयज तो हांगासर 600 बांगड्यांचेर पावल्लो आसा बऱ्यापैकी आमचे फ्रेंड सर्कल सगळे हांगासर येता कित्याक जाल्यार फक्त तो तणांचो बांगडो तो खंयच्याच हॉटेलान आमकां गावना तो आमकां असो पयलींची आमची परंपरा आसा ती खंय तरी आमी जतन करून दवरुपाचो प्रयत्न करता आनी सगळे आमचे फ्रेंड सर्कल आहा तांकां आमी गावले की आपयता बाबा हेका बांगडे फेस्टिवलाक येवचें तशेंच आनी सगळे लोक आतुरतेन वर्सभर वाट पळयता बाबा तुमचो बांगडा फेस्टिवल केन्ना आनी तेज्या खातीर ही सगळी गर्दी आहा म्हाजे सगळे फ्रेंड सर्कल हांगासर येयल्ले आसा सगळ्यांक बांगडा फेस्टिवलाची परबी आनी सगळ्यांनी एन्जॉय करचो बांगडो हो पयलीं रानान पयलीं वचून असो तणान फ्राय करपाचो हो एक ट्रेडिशन आहा तें ट्रेडिशन आनी खंयचो तणान इतलो बरो लागना लेपो भाज इसवण भाज तेका ती टेस्ट ताजी बांगड्याक आसा बांगडो सिलेक्ट केला ना आतां आसता हांगा सुंगटां आसा फुडल्या वर्सा एक वेळ वाडत आमी वेगळो कितें तरी करीत पूण बांगडो हो कॉन्स्टंट उरतलो कित्याक तो हळदीच्या खोल्यान मावपी आनी बऱ्यापैकी टेस्ट दिवपी हो बांगडो सांगला ते खरेंच आसा जी ओरिजिनल ट्रेडिशनल आसा जे तणांचे बांगडे थोड्याच्या भुरग्यांक आयज खबरूच ना कितें तें आनी हे हांगा आमी खाता पूण आमी 1-2-3 अशे भायल्या भायर घरा कडेन व्हरता भायले भुरग्यांक दाखोवपाक की हे तणांचे बांगडे भाजलेले आसा आनी हे अशें खावप ती आबूज जाता अरे इतले टेस्टी बांगडे तुमी थंय भाजता जाल्यार हांगा घरा कडेन कित्याक भाजिना तर ह्यो गजाली घरा कडेन जायना आनी हे जे ट्रेडिशन आमी चालू दवरला ते फक्त इतल्याच खातीर कितें हितून अशें म्हणजे पार्टी बिर्टी अशें कांय ना आमी कोण मेळटा संजय भाई सांगता आमकां कितें कोण मेळटा ना फ्रेंडाक सांग काल म्हाका एक आमी रवींद्र भवनान दिपोत्सवाक गेल्ले थंय म्हाका ताणें सांगलें तुज्या फ्रेंडांक सांग ना म्हाजो एक फ्रेंड म्हाजे सायडीक बोरलो हांवें म्हटलें फाल्यां थंय बांगड्या फेस्टिवल आमी हेका नांव दिलें बांगडा फेस्टिवल तेन्ना बांगडा फेस्टिवलाक येवपाचो तो म्हणटा कांय हरकत ना देडाक दोनाक आपूण थंय पावता अशें म्हणून अशें हे चालू दवरलें आसा बऱ्यापैकी प्रोग्राम कांय हितून ना फायनल आसूं वर्ल्ड कप आसूं कितें आसूं पूण हे ट्रेडिशनल एन्जॉय करपाक आमचे सांकळेचेच न्हू हरवळ्याचेच न्हू तर आडेपडीचे आमचे ते फ्रेंड सर्कलान न्हू सगळे हांगा एन्जॉय करता उकडे शीत सुंगटांची कडी आनी तणान बांदलेले बांगडे हय हय हुब्बी हुर्रे ओके जालें
नमस्कार. आमी प्रतापनगर तशेंच सुपाचे पूड नवेदार हांगसरले कॉन्स्टिट्युएन्सी अशें म्हणना पूण हांगासर वाड्या वयले आमी तरणाटे तशेंच आमचे वरिश्ठ म्हणटा तशें सगळे जाण आयज तुमकां एक येवकार करता. एक बऱ्यापैकी हांगासर म्हणटा ते आमी एक ट्रेडिशन दवरलेलें आसा. पयलीं पाडव्याच्या टायमार जाताले, दोंगरार वयताले, पोळे काडटाले, चिकन खाताले, पूण ते पाडव्याच्या टायमार खुबश्यो गजाली जाताल्यो त्यो आतां घडना. खुबशे भुरगे जे आसा आमचे चडशे डिजिटल म्हणजे जाता तितले इंटरनेट, त्यो पबजी, त्यो मोबायल हितूर गेला. पूण हांगासर एक आमचो लिडर आसा डायनामीक म्हणटा तो आमचो संजय भाई. तो जेन्नाच्यान गुरुप्रसाद नायक म्हणटा BJPचो बऱ्यापैकी कार्यकर्तो, हरवाय परिशदेचो एक्स सरपंच, सद्याचो पंच, बिन विरोध म्हणटा तसो येवपी पंच तो ह्याच खातीर कित्याक बारीक बारीक गजालींनी व्हडली आमी खुशी जी आसा ती सोदता. हांगासर हो 8वें वर्स जाल्लेलें आसा. दर वर्सा आमी बारीक 50 बांगड्यान सुरू जाल्लो आयज 500 ते 800 बांगड्यांचेर पावलेलो आसा. व्हडल्यांतले व्हडले नेता धरून बारीकलो फ्रेंड सर्कल पूर्णय फॅमिली सगळीं हांगासर एकजुटीन येता ट्रेडिशनल बांगडो खावपाक. कित्याक हॉटेलांनी गेलो तेलान डीप फ्राय केल्लो असो रेशेत केल्लो सगळे बांगडे खाल्ला, पूण आमची जी गोंयची पयलींची हें आसा जी ट्रेडिशन आसा तितूर तणान भाजलेलो हळदीच्या खोल्यान बरो बांगडो निवळ केलो, मसालो भरलो रेशेत, हळदीच्या पानान बरो गुठयलो आनी तणान भाजलो. तुमच्या फाटल्यान दिसलें आसतलें तणान भाजपी हांगासर बऱ्यापैकी बांगडो हांगासरूच मेळटा. आनी ही प्रथा देवान करचे अशीच वाडत आसा. पयलीं 50 लोक आसलेले आयज हांगासर 200-300 लोक येवन जेवन वयता. आनी दर वर्सा प्रत्येक जाण आमचो मोबायल स्टेटस पळोवन किंवा हे फोटो पळोवन म्हणटा फुडल्या वर्सा आपल्याक सांग. सो ही केल्या बद्दल हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या हांगासर ते. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.